तिसरें इलेक्शन आमकां लागता तें आमदारकीचें गोंयच्या विधानसभेचें आनी चवथें इलेक्शन जें पयलींच जालां वर्स पयलीं जालां तें लागता तें पार्लमेंटाचें लोकसभेचें. अशीं 4 इलेक्शन आमकां गोंयांक लागतात आनी त्यामुळे ह्या इलेक्शनच्या निमित्तान जेन्ना मिटींग जाता त्या मिटिंगेच्या वेळार एखादी आपले वाड्या वयली आपले गांवाचे जी कितें उदरगतीची मागणी उरल्या काम जावना वगैरे वगैरे हेंय बी सांगप आनी आमी बी कितें केलां कितें जालां वगैरे तेंय म्हायती दिवप हें खूब गरजेचें. आनी मागीर त्या पार्श्वभुमीचेर मागीर मतदान मागपाचें. म्हणून आयच्या दिसाच्या मिटिंगेच्या निमित्तान हांव सहज सुरवात करता आसतना एक अशें म्हणत आनी सांगन तें म्हटल्यार सुभाष शिरोडकर काम करता आसतना आमगेर मतदारसंघ आसा पळय न्ही तो 30 मतदारसंघा भितर शहरांतले मतदारसंघ कुशीन काडटा. मडगांव, पणजी, वास्को, म्हापसा, फोंड्या हे मतदारसंघ कुशीन काडटा शहरांतले न्हू. पूण खेडेगांवांतले मतदारसंघ आसा उदाहरणार्थ हेवळच्यान धारबांदोडे आसा हेवळच्यान बांदोडे आसा म्हणजे मडकय आसा मतदारसंघ. हेवळच्यान मुखार गेल्यार प्रियोळ आसा तातूंत भितर शेरडे आसा मुखार गेल्यार सांग्यार आसा. अशे जे खेडेगांवांतले जे मतदारसंघ आसा पळय न्ही त्या मतदारसंघा भितर शिर्डेचो तुमचो आमचो सगळ्यांचो मतदारसंघ कितल्या प्रगती बाबतींत कितल्या उंचल्या आंकड्याचेर आसा. म्हज्या आयज प्रमाणे हांवें तो म्हणजे आमदार म्हणून म्हणना हांव आनी हांव काम करता म्हणना पूण आमचो मतदारसंघ जो आसा पळय 10 नंबरा भितर आसपाक जाय. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 च्या भितर आसपाक जाय. आनी काही उदाहरणां लक्षात घेतली जर जाय उदाहरणार्थ गेल्या त्या वर्सा 2024 आम्ही थारायलें की आमगेली पावर सप्लाय परत परत वता. दिसांतल्यान 2 वेळा रातची 3 वेळा तरी वता. 3 वेळा 4 वेळा 5 वेळा केन्ना केन्ना एक दीस लायट आसनाशिल्ली आनी म्हणून तेजेर उपाय जो आसा पळय न्ही एकदा प्रामुख्यान थारायलें सरकारा कडल्यान आमचे प्रमोद सावंत आसा तांचे कडेन मागणी करून घेतली की आमकां अंडरग्राउंड केबल सप्लाय जावपाक जाय. 20 30 40 50 कोटी आमी खर्च केले आणि सगळे ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे 140 ते 150 ट्रान्सफॉर्मर आम्ही कलेक्ट केले. हांव कित्याक सांगताय बरेच वेळा बरी गजाल जी जाता पळय न्ही ते कोण उलयत ना. सोनार बाटाक तेंच्या सापा कडेन उदक साचतालें तारी बाटाक उदक साचतालें निवळ करून घेतल्या दोनी सायडींनी आनी मुखार सकयल डॅम उरला पळय ते काम मुखार सुरू करतलो. सुभाष शिरोडकर खंय कमी पडना कामाक लक्षात घ्या. कमी जर पडलेलो लोक 8 वेळ निवडून दित नाशिल्ले. पांयार पांय घेवन बसपी मनीस हांव न्ही. येवन तुका आतां टॉपकला कडल्यान धरून बायकॉल म्हणटा पळय न्ही थंयच्यान धरून ते साकवा कडेन 70 कोटी रुपया पास जाल्यात. दोनी सायडीन रुंदीकरण करता. इवन थिंग गाडी आसा पळय न्ही ते गाडी शिफ्ट करता. ते गाडीवाले आसा पळय न्ही ते तयार जाल्यात. भाऊ आमकां दुसरे जागो दी तांकां दुसरे जागो दी आनी शिफ्ट करता आनी ते भशेन थिंगा रुंदीकरण करून घेता. आनी आतां आमकां सगळें आमकां खबर आसा 1200 कोटी रुपयाचे हो मेन जो पूल जो आसा पळय न्ही बायतोफानांतल्यान कसो भायल्यान वयतलो आनी मेन पूल बांदता आनी मेन पुलाचे आसा पळय मुखार 6 म्हयन्या भितर टेंडर येवपाक जाय. मातशें मुखार घे कित्याक लागून पलतडीचे लोक 40 जाण आनी आलतडीचे लोक 5 जाण. ते 5 लोक आनी थंयचे 50 लोक सगळे कोणाक गेले. आमगे शेतांत जमीन घेनाका आमगे हेजीक जमीन घेनाका आमचीच जमीन घेनाका. पूल खंय बांदपाचो वाऱ्यार बांदपाक मेळटा. आख्या गोंयभर लोकांक नॉर्थाच्यान गोंय सावथाच्यान गोंय वचपाक हो एक रोड आनी दुसरो रोड आसता आमचे जुवारी दोनूच पूल. येवट्या साकून गोंया तेवट्यान वचपाचे तेवट्या साकून येवट्यान येवपाचे दोनूय पूल आसात. आनी विघ्न सोदतशी लोक आसात पळय न्ही ते पळयतात की सरकारान खंय खंय ब्लॉक करपाक पडटा म्हणटा ते. एक अंतर आशिल्लो तो मुगे सारको दोस आशिल्लो पयलीं आनी तो अंतर आमचे सगळे कोंकणी लोकांक काम करतालो सपोर्ट करून. आज तेगे चेडो आसा पळय न्ही तो ते 4 जाणां घेवन भोंवता आनी कोर्टाक खंय पुण्या पर्यंत कोर्टाक गेले एनजीटी ब्लॉक करपाक एनजीटी कोर्टाक पुण्या सुद्दां गेला. कालची पयलीं पेपराचेर येयला की हियरिंग 16 जानेवारी जाल्यार 17 जानेवारी दवरला म्हणून. ब्लॉक करून विकास जायना आनी ऑफकोर्स हितून भितर आमचे बोरकार लोक ना. भुरगे लोक जे आसा पळय न्ही सुज्ञ जे आसा जाणकार आसा ते सपोर्ट करता सुभाषाक. जे जेणे काम आसा ते कामाक सपोर्ट करतात. थोडे विद्रुपी लोक आसा थोडे लोक आसा आनी हांव तुमकां सांगता हांव तांकां कसो पयची ना. जे कोण विद्रुपी लोक आसा जे कोण गांवच्या विकासाच्या आड येतात ते केन्ना उबे रावचे.
आमगे पोट आता राजकारणाचे म्हणून लक्षात घ्या डेव्हलपमेंट आणि म्हणून हांव अभिमानान सांगता की जाय तो डेव्हलपमेंट असा पळय आमच्या गांवांत जाल्लो आसा म्हणून म्हणलाय सुरवातीकच आमगे मतदारसंघ हो 10 नंबरा भितर आसा आमगे मतदारसंघ हो 10 नंबरा भितर आसा भाटकाराकडे झगडलो आणि कूळ कायदो आणि मुणकार कायदो रवी नायकान मुखार हाडलो आणि ते वरवीं खंयचेच मुणकाराचे घरात पिकास लागपाचें काम गोंयांत जालें ना त्याच्यापेक्षाही बरे पद्धतीन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर ही स्कीम हाडल्या बारीक लोकांक म्हजे घर अशें म्हणटा फुडें आसरो जो म्हणटा पळय न्ही त्या संबंधी पटचे तांणी फुडाकार घेवचो आनी लक्षात घ्या मार्च पर्यंत ही फॉर्मां भरून दिवपाक जाय जानेराच्या 1 तारखेक 2 तारखेक 3 तारखेक तुमगे पंचायतीक भितर फॉर्मां मेळटली फॉर्मां आमी घराकडे व्हरपाक दिवची ना कारण घराकडे वेले ते फॉर्म पाड पडले त्या खंय पडल्यान कितें जालें हे दिल्ले भुरग्यांक गेल्यार कितें म्हणटली तुमगे जे कितें डॉक्युमेंट आसा ते 2 खेपे 3 खेपे पंचायत वचचे पडले वता येता आमगे ते क्लार्क बसले आसतले पंचवाडीचे सॉरी आमच्या बोरयेचे पंचायतचे क्लार्क आसतले आनी ते क्लार्क ते भरपाचें काम करतले 2 दीस शिरड्या 2 दीस पंचवाडे 2 दीस बोरये आनी 2 दीस बेतोळ निरंकाल एक स्वप्न हप्तो सोंपलो लोक उरले आनी फुडल्या पेपर अशें मुखारले 4 महिने हे काम चलतले जगा दिसता आपल्या घराक लायसन्स मेळचे सनद मेळची ते भरपाचें काम चलतलें लक्षात घ्या कळ्ळी आनी हे काम जे आसा पळय न्ही ते फाल्यां 1 तारखेर सुरू करता आतां हांव सांगतालो हे इलेक्शना गडबडी भितर सुद्दां हे कुर्टी जे हायर सेकंडरी आसा म्हाका मातशी लागता ती थंयचे 40 भुरग्यां आपयले आमगे शेवटेचे 11वी आसा तांकां 40 भुरग्यां आपयले आनी 40 भुरग्यांची मिटींग घेतली आनी मिटींग कित्याक घेतली त्या 80 भुरगे सायन्सीक म्हणजे 80 भुरग्यांक जाणीव दिवपाक की बाबा कसले प्रकारचे शिक्षण आनी कितले बरे शिकपाक जाय तेणी कित्याक लक्षात घ्या की बरे शिकले शिवाय भुरग्याक आज नोकरी संबंधी वगैरे आदार मेळचे ना हर एक भुरग्याक हांव कित्याक सांगता खुबशे भायले चान्सर आसा तुमगे भुरगो 7वीक 8वीक 9वीक 10वीक आसत जाय की बेस तेगे तयार जावपाक जाय गणिता संबंधी सायन्सी संबंधी त्या भुरग्याक पासून कार्य करपाक जाय तेच्या खातीर ट्युशन लागीं खंय दिवपाक मेळटा कोणागेर बसून शिकपाक मेळटा जाल्यार करपाक पळयात तुमी कारण एक लक्षात घ्या स्ट्रॉंगपणान हांव मानता सगळे प्रकारचो विकास जातलो पूण कुटुंबाचो विकास जातलो जर जाय घरांतलो दिव जो म्हणटा पळय भुरगो तो भुरगो 8वी 9वी आनी 10वी बरे मार्क घेवन तो सायन्सी वचपाक जाय हांव दुसरें काय म्हणचे ना हांव आर्ट्स म्हणचे ना कॉमर्स म्हणचे ना वोकेशनल म्हणचे ना लक्षात घ्या घरांतलो भुरगो जेन्ना 8वी 9वी 10वी जावन जेन्ना सायन्सी वतलो तेन्नाच तो भुरगो जो आसा चलो किंवा चली आसूं ही बरी पदाचेर पगार घेवपाक शकतली नोकरी मेळोवपाक शकतली आज आमगेले मतदारसंघात जवळ 100 कुटुंबां अशी आसात जांगेर भुरगीं इंजिनियर जाले डॉक्टर जाले तांच्या 3 लाखां सकयल जोड ना म्हयन्या म्हणटा वर्सा दिली 3 लाखां सकयल जोड ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक कुटुंब 2-4 कुटुंब अशी आसात ते 5 लाख जोडटात आणि म्हणून भुरग्यां सामके तिशाक धरून ते सारके तुगेले शिक्षणापर्यंत आमकां शिक्षणा संबंधी चड काम करपाक जाय आमकां आरोग्या संबंधी चड काम करपाक जाय लक्षात घ्या आमकां आरोग्या संबंधी चड लक्ष दिवपाक जाय आनी म्हणून बाय पूनम सावंत आसा पळय न्ही आनी गौरी तावटेकार दोगांनी तें काम करचें पडटलें आमगेले रस्ते उदक लायट हे पळयतलो शिक्षणा संबंधी पळयतलो बायल मनशाच्या आदारा संबंधी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किंवा बायलांचे ग्रुप्स हे निर्माण करून ताणें काम करचें पडटलें पण हे करत असताना म्हजे बरोबर ज्या बुथाचेर काम करपी बूथ एजंट बूथ कार्यकर्ते म्हजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या वाठाराचे पंच सरपंच हांचे म्हाका भरपूर सहकार आनी भाऊचे सहकार त्याच बरोबर दाजी भाई जे 3.5 दीसभर आमच्या बरोबर कॅम्पेनिंग करतात आणि सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता सगळ्यांक म्हणजे ज्या उत्साहान सगळे जाण फिरतात न्ही पळयत जाल्यार इतली उमेद जाता कितलो वाटार कंप्लीट करता तो सुद्दां कळना पांय दुखतात पूण सुद्दां समजना दिसाक आमी 4-4 बूथ कंप्लीट करतात आणि हे करता आसतना म्हजो बेतोडेचो भाव
भाग कंप्लीट जाल्लो आसा, थोडोसो दत्तगड आनी कासरवाडा भाग उरिल्लो आसा, आनी बोरेगांवाक सुद्दां म्हजो आतां तिशा आनी बेतकी थोडोसो वाठार उरिल्लो आसा, तो हांव फाल्यां कंप्लीट करतलें. आज आमी पळयतात आमच्या शिरोडा मतदारसंघात पळयत जाल्यार भाऊन विकास कामां इतली केल्ली आसात की लिस्ट आमकां कमी पडटलें सांगपाक गेलें जाल्यार प्रचंड प्रमाणात ताणें विकास कामां केल्ली आसात. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत सर हांणी जी येवजण हाडिल्ली माझे घर, हाजेर सुनिलान इतलें सविस्तर सांगलां, ताजेरच हांव आज उलोवपाचें आशिल्लें, पूण सुनिलान इतलें सविस्तरपणे ताजेर म्हायती दिल्ली आसा. ती येवजण आज खरी म्हणजे बहुजन समाजा खातीर एक बरी, सगळ्या लोकांक सुवर्ण संदी कशी आयिल्ली आसा, आनी ताजेर सविस्तर फुडें भाऊ उलयतलेच. पूण आज आमी पळयतात देशांत नरेंद्र मोदीचें सरकार आसा, गोंयाक आमचे माननीय दोतोर प्रमोद सावंत आसा, ताच्या लिडरशिपीक सकल आज सगळे आमचे इतले बरे तरेचे काम चालू आसा. ते पळयत जाल्यार सगळे आमचे झेडपी आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे हेतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. सामके कमी दीस उरला, आयच्यान म्हाका दिसता फाल्यांच्यान 5 दीस फक्त उरिल्ले आसात. हांव सगळ्यां कडेन प्रार्थना करता. आणि ऍक्टिव्हली 3 दीस जालो हांव भोंवतात कॅम्पेनिंग करपाक, घराघरांनी वतात, लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न करता की बीजेपी कित्याक जाय ती. आनी हे 3 दीस खूब बरो रिस्पॉन्स आयलो आनी वातावरणूय तुमच्या शिरोडान इतलें बरें आसा की घामूय येना हांगा. आमच्या वास्को इतलें भोंवले जाल्यार घामा घुम जावन अर्द जाम जाता, पूण हांगचें वातावरणूच इतलें बरें आशिल्लें की आमकां घाम वचून येवना. मजा आयली सगळ्या कार्यकर्त्यां बरोबर. पूण इतल्या दिसां भितर आज म्हाका कार्यकर्त्यांनी घाम काडलो. आज आमी बेतक्या पावले आनी वयर दोंगरार वचून कुळागरांतल्यान सकयल्यान ते म्हणटा क्रॉस करून थंय वचपाक जाय. दोंगरा सकयल पयल्यारूच गोळ येता म्हाका, अशी परिस्थिती. म्हणून कार्यकर्त्यां मदीं इतलो जोश आशिल्लो की चंद्रकांत भाईन सांगलें चल या म्हणून आमी. आनी हांव काळी जशें मुठीन धरून म्हणटा तुजो वचून 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 बसत थंय पावले. म्हणजे जिवाणें म्हणून कळना, कितें म्हणून कळना, आनी लोक कशी रावता काय आमकांय एक उमेद. आनी कशेंय करून आमी त्या घरांनी पावले आनी थंय पावतकूच कळ्ळें की थंय रस्तोय जाला म्हणून. आज मनोहरभाई पर्रीकर आमच्या आदले चीफ मिनिस्टराचो वाडदिवस म्हणजे जयंती ताची आज, आनी आमी तांकां सगळेच मानतात. आनी तो रस्तो थंय जालो आनी फक्त अवघे म्हाका दिसता 10 ते 12 घरां आसा वयर. आनी तेन्ना म्हाका थंयचो आदलो सरपंच आमचो सतीश सांगपाक लागलो की मनोहरभाईन तेन्ना तो एप्रूव केल्लो म्हणून टॉप प्रायोरिटीचेर. हांव हे मुद्दम कित्याक सांगता, ते 8 घरांक पसून रस्तो दिवपाचें काम मनोहरभाईन केलें, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. आमी सदांच म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करतात. अंत्योदय म्हणजे कितें, लास्ट मनीस जो आसा ताका पसून आमच्या सरकाराचे बेनिफीट जावपाक जाय म्हणून असो आमचो सरकार काम करता. थंय म्हाका पळोवन खरोखरच समाधान दिसलें की आज आमचो सरकार लास्ट एंडाक पसून पावला. भाऊची कामां हांव सगळीं सांगना कित्याक तांची आनी चड व्हडली लिस्ट आसा, पुणून म्हाका इतलेंच सांगून दिसता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जेन्ना पसून हांगा स्थापन जाला तेन्ना पसून सगळी कडेन उदरगत जाल्या. आमी काँग्रेसीची पयलीं 40 वर्सां 50 वर्सां पयलीं आनी बीजेपीची 15 वर्सां पयलीं. त्या 15 वर्सांत कितें जालां तेंय आमी पयलें, कितली गोंयांत भितर उदरगत जाल्या तीय पयलीं. सो साहजिकूच आमी भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून म्हाकाय खूब अभिमान जाता की आमचे ब्रिजीस जाता, नवे नवे. आमी केन्ना येवजूच पसून नाशिल्ले, हे येदे व्हडले ओव्हरब्रीज पळय आयल्या. हांव आतां शहरांत रावपी, पूण आमी असले ब्रिजीस केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले. असले जातलो तुमचोय जाता म्हणून पयर मुखेलमंत्र्यान सांगला. सो तोय जातलो, सगळेच एका बरोबर जायना पूण डेफिनेटली जातलो. नरेंद्र मोदीजी जो पर्यंत प्रायम मिनिस्टर आसा आमच्या देशांत, आमकां कोणाक आमी सगळी टीव्ही पळयतात, आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना की देशभरान आज नरेंद्र मोदीजीन आमच्या देशाक खंय पावयलो तो. म्हणजे आमकां पुराय जगान आमकां इंडियेक म्हणटा तो कोण रेस्पेक्ट दिनाशिल्लो आनी आज जगा भितर सगळ्यांत चड कोणाक रेस्पेक्ट दिता तो आज भारताक दिता, आमच्या इंडियेक दिता. आनी ताचें एकमेव कारण म्हणटाले नरेंद्र मोदीजीचें एक डेडिकेशन, म्हणजे नेशन फर्स्ट. दीपकान म्हणलें की राष्ट्र प्रथम, आपलो देश प्रथम, आनी मागीर आमची पार्टी, मागीर आमी अशें आमी चिंतनारे त्या पार्ट्यांसून आमी आयिल्ले आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता की आज भारतीय जनता पार्टीच्या आज तुमी खंय पळया, दिल्ली पळया बीजेपी आयली, बिहार पळया बीजेपी आयली, आनी खंय पळया बीजेपी. आनी येता आसतनाय बी एक थोडे मार्जिनान येना, सगळे म्हणजे पयर आमी बिहाराक पळयलें की 250 सिटांतले 200 सीट बीजेपीचे.
210 सुमार. सो अशे इतलो लोकांचो विश्वास बीजेपीचेर बसला. कित्याक बसला? बेश्टोच बसूना, काम केला म्हणून विश्वास बसला.